आज सकाळी कामाक गेले 8:30 सुमार म्हाका काय खबर ना हांव कोळकारान गेले ती शेजारी सांगूंक लागली उजो पेट्टा म्हणून हांव 10 जाली म्हाका येता म्हणटच यो जाल्यार सगळे जवळ सगळे गेले सगळे जवळ आसा सगळे जवळ आयोच्या पयलीं सगळे जवळ तू येवच्या पयलीं सगळे जवळ आयोच्या पयलीं जवळ सगळे आणि तू हांगा रावताली हांगा रावताले सध्या आता कितें कितें जळ्ळा तुझ्या आता सगळे जवळ वस्ती चेन सगळे आरमारीचे कपडे तो सगळं सगळे लायटीचे सगळे मिटराचे सगळे जवळ साधारण पैसे कितके आसले म्हटले तुवें 1.5 लाख सुमार 1.5 लाखा वयरूच आसले ते सगळे जवळ सगळे जवळ दोगांचे आमचे ते आणि वस्ती कितल्यो अश्यो आसल्यो वस्ती आहली हार आहलो पाटली आहल्यो लक्ष्मी हार आहलो मास्कोट आहले गडिया मुदी आहली 2 ते सगळे जवळ ते सगळे जवळ मंगळसूत्र हे म्हाका सांग तुका आता सध्या रावपाक जागो आसा ना तू आता रावतली खंय पळोवया आता कोणागे रूम करून रावता तुझ्याकडे आता खावपाक आता घरान कितें उरला काय ना आयदनां आहा तुजी ना कांयच ना कितें कपडे उरला ना कांयच ना कांयच ना तुका हांगा रावकूय जावपाचें ना आता सो कितें मागणी कितें आहा तुज्या आता आपल्या काय ना सरकारान म्हाका मदत केल्या पुरो घर बांदून कितें मदत केल्या पुरो आज सकाळी हरशी पयली बेगीन येता आयजूच लेट गेले 9:30 सुमार आणि मागीर थंयसर आयज प्रोग्राम आसलो काव्य आर्टाचो थंयसर आयज जॉयन जावपाक सांगलेले म्हाका ते आयज मातशें लेट गेला पूण हांगसर म्हाका मागीर थंय आसतना फोन येयलो शेजारचो ते म्हणाले बेगीन आपयला म्हण आईन तुका बेगीन आपयला आनी आई मोठ्या मोठ्यान रडटा म्हण सांगूंक लागली हांव पळय जाल्यार हांव थंयसून येयले अर्दे वरा भितून धांवत अशें येयले आनी हांगा पळयल्यार सगळे उजो पेटोवन सगळे जळोन जाल्ले म्हाजी वस्ती जळ्ळी सगळी वस्ती कांयच ना पेपर डॉक्युमेंट्स कांयच ना म्हाजे विघ्नेशाचे कपडे आमचे सगळे जळ्ळे आनी आईचे डॉक्युमेंट्स आसले ते सगळे जळ्ळे कांयच ना सगळे गॅस सिलिंडर लायट तांदूळ सगळे कांयच ना कांयच उरोंक ना